प्रितीच्या भावणेनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वा विसवोर वोड 20 ते 26 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्सेस 20 to 26. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. देखून हांव तुमकां सांगता, देवाक मानता तें करूंक शास्त्रियां आनी फारिजियां परस तुमी अदीक राजिनात जाल्यार स्वर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सरची ना. रागा विशीं शिकोण. जिवीशी मारूं नये. पुर्वजांक अशें सांगलेलें म्हूण तुमी आयकलां. आनी जिवीशी मारतीत तांचेर न्यायसभेचे खास्तीचे फॉर्मण पडटले. तर हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या पेल्याचेर राग दवरता जाल्यार ताचेर खास्तीचे फॉर्मण पडटले. कोणूय आपल्या पेल्याक अपमान करतीत जाल्यार ताचेर महाधर्म सभेचे खास्तीचे फॉर्मण पडटले. आनी कोणूय ताका नोसतो म्हणटीत जाल्यार उज्याच्या एमकोणाची खास्त ताका फावो जातली. म्हणटच तुजें दान विदेशी घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेल्यार आड कितेंय आसा म्हूण तुका थंय उगडास जाय जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड. पयलीं वचून तुज्या पेल्या लागीं समाधान कर, मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या लागीं उपरासलेलो तोणटो ताच्या बरोबर वाटेर आसतना बरे भाशेन सोपय. नाजाल्यार तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत बी, आनी नितीदार तुका चौकीदाराच्या ताब्यांत घालून बोणकोणीत उडयत. हांव तुका खरेंच सांगता, तुजो निमाणो पाव आसारियान तुवें फारीक करीसर थंयसरली तुका सुटका मेळचीच ना. प्रितीच्या भावणेनो आयच्या शिवर्तमानान आमकां जेजू रागा विशीं शिकोवन दिता. आनी तो ह्या 20वी ओळीन तो कितें म्हणटा, तो म्हणटा देवाक मानताले करूंक शास्त्रां आनी फारिजियां परस तुमी उदीक राजी नात जाल्यार स्वर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सरची नात. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा देवाक मानता तें करूंक शास्त्रां आनी फारिजियां परस तुमी अदीक राजी नात जाल्यार स्वर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सरची नात. भाव भयणीनो, आमी जाणो की फारिजियो हे धर्मशास्त्री जे आसले ते एकदम धर्मान भरलेले. ते उपास करताले, ते 5 पावंड मागणे करताले, ते सगळे देवास्पण करताले, तो दुसऱ्यांक भिकाऱ्यांक पयशे दिताले. सगळे जे धर्मान भरयल्लेले, जे मोसेसाच्या कायद्या प्रमाणे भरयल्ले ते सगळे करताले. पूण भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां कितें सांगता, तो म्हणटा देवाक मानताले करूंक शास्त्रांनी आनी फारिजियां परस तुमी अदीक राजी नात जाल्यार तुमी स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे ना. म्हणजे कितें गरज आमकां हे सगळो धर्म करून आमी स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरतले काय? भाव भयणीनो, 26 वडीन जेजू आमकां जबाब दिता. तो म्हणटा हांव तुमकां खरेंच सांगता म्हणटा, तुजो निमाणो पाव आसऱ्यान तुवें फारीक करीसर थंयसरलो तुका सुटका मेळची ना. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा, आमी कसली चूक करता. समजा आमी गाडी चलयता आनी त्या रस्त्यार तुका फास्ट वचोंक जायना, एकदम बेगीन वचोंक जायना, म्हणजे तुका तुजी गाडी इतली फास्ट जावंक जायना. आमी फास्ट चलय जाल्यार आमकां पुलीस धरता आनी तो आमकां फायन दिता 500 रुपया, 200 आनी आमी कितें स्पिडीन गेले जाल्यार तो आमकां सदांच तो तालावन दिता. आमी बरें म्हणटा आमकां तो तालावन दिता. तेच भाशेन बाबा कोणाचे चोरलें, कोणाक नागयलो, कोणाक जेशी मारलो आनी ताका धरलो जाल्यार ताका बोणकोडीन घालतात. म्हणजे जेन्ना तो बोणकोडीन येता आनी इतलीं वर्सां बोणकोडीन रावल्या बगर ताका भायर वचोंक जायना. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी केन्ना जी चूक आदोत्ता आनी केन्ना आमकां पुलीस कोण घोट धरता वा आमकां कोर्टान व्हरता वा आमचे आड घेता, जे म्हणटा ते जुजाव जे आमचे कोर्टान आमचेर आड घेता, आमकां आतां बोणकोडीन घालतात वा आमकां फायन भरची पडटा. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां कितें सांगता, तो म्हणटा जो लोक ताजेर भावार धरिना, जो लोकांनी ताका आपलो सुमयान धोनी मानूंक ना,
ज्या लोकांनी अजून जे जेजून खुर्सार घडले आमचे पासत कितें तो भोगलो आमचे पासत ताणें आपले रोगत बारयलें आमच्या पातकां पासत आमकां इफेन बॉर्न करून आमकां स्वर्ग उक्ते करच्या पासत ही सजमणी आमकां मेळना जाली आनी आमी खरें जेजू पासत जेजूचें जिवीत आमी ह्या संवसारांत जियेना जाल्यार भाव भयणीनो मत्तकूच आमकां कसलोच फायदो ना कित्याक मेल्या उपरांत आतां आमच्यान कांयच करूंक जायना कित्याक आमी जेजूक नाकारलो जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसली आमी जेजूक नाकारलो आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलोंक ना आमी आमचेंच केलें वय आमी धर्म केलो फारिजियो भाशेन आनी धर्मशास्त्रा भाशेन आमी धर्म केलो मिसाक गेलीं आमी सगळें जें धर्मान सांगलां खुर्साची वाट मिसां तेर नोवेना पयशे दिले आमी उपास केलो सगळें जें सांगलां तें आमी केलें पूण आमी जेजूक आमचो सोमयान दोनी मानूंक ना जाल्यार खरें ताच्या उतरा प्रमाणे चलोंक ना जाल्यार भाव भयणीनो आमचें तारण जावचें ना आनी हें जें सत देवाच्या उतरान आयज आमकां जेजू सांगता तो कितें म्हणटा हांव तुमकां खरेंच सांगता म्हणटा तुजो निमाणो पाव आसुयान तुवें फारीक करिसोर थिंचरलो तुका सुटका मेळची ना भाव भयणीनो जेन्ना आमी मत्तोस आमी ह्या संवसारांतली बेतां तेन्ना आमच्यान कांय करूंक जायना आमच्यान कसलेंच फारीकपण दिवंक जायना आनी आमकां सांगतात की आमी फारीक तांचे पासत करूंक जाय तांचे पासत मागणें करूंक जाय भाव भयणीनो ह्या संवसारांत जेन्ना आमकां हें शिवोर्तमान परगट जाता आमकां एक कितें म्हणटा तें जेजू आमकां एक वाट दाखयता ही वाट सोडून आमी आमचेंच केलें जाल्यार आनी मेल्या उपरांत आमकां आनी आमच्यान कितें फारीक करूंक जाता ना आमच्यान फारीक करूंक जायना पूण आमी फकत जेजूचेर आमची चोत्राय धरून जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलोवन ताची भावाट धरून ताका आमचो सोमयान दोनी मानून आमच्या मनाची नोटसणी करून आतां आमच्यान हें जिवीत सारूंक जाता आनी तेन्नाच की आमचें तारण जाता आनी भाव भयणीनो स्वर्ग आनी इफेंट ह्याच संवसारान आमकां मेळटा कित्याक ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमयान दोनी मानून घेता त्या दिसा आमचें तारण जाता तेज्या उपरांत पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान आतां आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाता देवाचो मोग करूंक जाता देवाचो मोग म्हणल्यार आमच्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान तें उतर पाळूंक जाता जेन्ना आमी उतर पाळटा आमी खरेंच देवाचो मोग करता जेन्ना आमी आमच्या पेल्याक बक्षिता आमच्या पेल्याचो मोग करता आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करता तांकां आमी बक्षिता तांचेर आमी आड वसना तेन्ना आमी दोनूय मोगाचे कायदे जेजून सांगल्या तुज्या देवाचो मोग कर तुज्या पेल्याचो मोग कर हो आमी करूंक पावता ना तर भाव भयणीनो फकत धर्म केलो फकत मिसाक गेलीं फकत हें सगळें जें करूंक जाय आसलें तें केलें आमी दुसऱ्यांक दान दिलें दुसऱ्यांक भिकाऱ्यांक आमी जेवण दिलें आमी उपास केलो सगळें जें धर्मान सांगलां तें केलें पूण आमचें तारण जावंक ना जाल्यार कसलोच फायदो ना कितलो लोक ह्या दिसांनी आतां कॉरेजमाच्या वेळार उपास करता मागणें करता खूब वस्तू करता पूण खरें म्हणल्यार ते एके भाशेन हें सगळें केल्या उपरांत आमी खरें जेजूचेर भावार्थ धरूंक ना तेज्या उतरा प्रमाणे चलोंक ना आमचो कसलोच फायदो ना आनी देखून भाव भयणीनो आयज जेजू आमकां कितें सांगता तो म्हणटा जेन्ना आमी मरोन ह्या संवसारांत वता आमच्यान कितलें फारीक करूंक जाता काय ना फकत जेजूच्या रोगता वरवीं भावार्थ धरून जें जेजून घडलां तें ताजे वरवीं आमचें आतां तारण जाता आमच्यान कांयच करूंक जायना आमच्यान कसलेंच आमच्या पातकां पासत फारीकपण दिवंक जायना आमच्यान कांयच करूंक जायना फकत आमकां जाय भावार्थ जेजूचेर ताज्या रोगताचेर त्या रोगत ताणें आमकां मारयलें आनी आमची पातकां आमकां बक्षिलीं आमकां देवाची भुरगीं केलीं ताजेर भावार्थ दवरतकूच आमी ह्या संवसारांत ताजे पासत आमी जियेता ताच्या उतरा प्रमाणे चलता तेन्नाच आमचें तारण जाता आनी आमी एक दीस सासणाचें सूख भोगूंक पावता आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया कितले फाटी आमकां ह्या उतराची सजमणी ना म्हणून आमी आमचेंच करीत आसा आमकां केन्नाच सजमणी बरे भाशेन दिवंक ना आमकां फकत जाय तिचो एका जाग्यार जेन्ना मागणें चलता तिचो हाजीर जावपाक पूण हाजीर जालीं आनी मागणें केलें आनी खूब देवस्पण केलें ताचो कसलोच फायदो ना फायदो आमकां केन्ना जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता पवित्र आत्म्या उदेशी आनी त्या देवाच्या उतरा वरवीं आमी जें जिवीत सारता तेन्नाच की आमचें तारण जाता आनी तारण जाल्या उपरांत आमी आतां एक क्रिस्ती जिवीत एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता आनी आतां हें जेजूचें राज परगट करपाक जेजूची बरी खबर दिवपाक आतां आमी वावुरता आयज भाव भयणीनो परतून हांव सांगता ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया खरेंच आमच्या मनाची नोटसणी करुया जेजूक आमचो सोमयान दोनी मानुया आनी आमचें जिवीत क्रिस्ती जिवीत हे जैतिवंत जिवीत हे तारण जाल्लें जिवीत आमी आयजतान जिवंक कोमेस करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा
आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.